मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 2 दिवसाच्या दिल्ली भेटेर गेला. ब्रेस्तारा सीएमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेतली. ताणें म्हादय, मायनिंग, मोपा आणि हेर प्रकल्पांचेर चर्चा केली. झेडपी वेंचणुकेचोय प्रधानमंत्र्याक रिपोर्ट दिला. गोंया खातीर सहकार्य चालू उरतलें म्हूण मोदीन उतर दिला अशें प्रमोद सावंत सांगता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मोपा विमानतळाक सुधारीत पर्यावरण दाखलो दिला. सुधारीत ईसी दिल्या म्हूण MOEF मंत्री प्रकाश जावडेकरान स्वता ट्वीट केले. मोपा विमानतळाक केंद्राची ईसी ऑक्टोबर 2015 मेळिल्ली. आता दिल्या ती NGT आणि सुप्रीम कोर्टाचे सुधारीत अटी प्रमाण सुधारीत ईसी. कांय NGOन NGTत वचून ईसी चॅलेंज करून काम बंद उडयल्ले. NGTन निकाल दितना ईसी खातीर कांय अतिरिक्त अटी घाल्ल्यो. उपरांत केस सुप्रीम कोर्टात पावली. थंयूय अतिरिक्त अटी घाल्ल्यो. सगळ्यो अटी मतींत धरून केंद्रान आता सुधारीत ईसी दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.